Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. जो रोड आसा तो फाटल्या तेंपार रोडाक लागून खुबशी कॉन्ट्रोवर्सी जाली, तो फोडून दवरलेलो पळय तो आतां अजून तसोच आसा. तो पावस परत पावलो. आतां तुमकां तुमच्या अंडर तो केन्ना पूर्ण करपाचें आसा? ना, म्हाका एक दुर्दैव दिसता ह्या रोडाचें की हांवेंच रोड केल्लो तो ताच्या नंतर तो रोखडो इमिडिएटली फोडलो. हो कॉन्ट्रॅक्ट जो लेईंग ऑफ पायपलायन आसा पळय न्ही, तो 2016 म्हणजे म्हजे कारकिर्दीच्या अखेरच्या टप्प्यान भितर ताचो टेंडर जालो. तो अजून पर्यंत तो कार्यान्वीत जायना. म्हणजे इतके निष्क्रियता त्या पयलींच्या आमदाराची आशिल्ली. ते करता म्हणून इलेक्शन येतकच खणून दवरलो गेले ते पावसान. आता खणले नंतर त्या डिपार्टमेंटाची जबाबदारी आसा की ती परत रिवर्क करून रिस्टोर करपाचो. तो रिस्टोर केलो ना. परत रिस्टोर करपा खातीर म्हणून ताणी ताचेर कॉन्क्रीट घाले. ताचे खातीर आनी एक 22 लाखाचे टेंडर काडले आनी तो काम केलो. आतां हे मेन रिस्टोरेशनाचें काम जें आसा तें खंय घडप जालें खबर ना. आतां इंजिनियर विचारल्यार करता की रिस्टोर केलो, पण रिस्टोर केलो तो एडिशनल फंड्स घेवन केल्लो आसा, इमर्जन्सी म्हणून केल्ले आसा. दिस इज नॉट अ रिस्टोरेशन एट ऑल. The restoration which is done presently is temporary restoration with additional funds, whereas in the first tender जो रिस्टोरेशना खातीर जो फंड्स आशिल्लो तो ना जाल्लो आसा. ते सांगतात आतां की तो पोंदाक घाला. सो ही फुडींगपणां त्या कारकिर्दी भितर जाल्ली आसात. म्हाका सोदून काडचें पडटलें. सगळ्यांक खबर आसा की काम कोणी केलें हें. त्या कॉन्ट्रॅक्टरा कडच्यान झगडून हें काम फाटले जे प्रतिनिधी आशिल्ले तांणी केल्लें आसा आनी हो घोडबंगाल आसा. आतां इंजिनियरूय कचाट्याक सांपडले आसात म्हणून तेय कांय सांगपाक शकनात. पूण म्हाका आतां चवकशी केल्या नंतर सांगता की ते रिस्टोरेशन वर्क इज डन, नथींग इज टू बी डन एक्स्ट्रा. सो म्हाका इफ एट ऑल आतां जर काम करतलो जर जाय जाल्यार म्हाका फूल टेंडर दुसरो काडचो पडटलो. हांव प्रयत्न करतलो की त्या रिस्टोरेशनाचो वर्क, द फंड्स वीच वॉज अलॉटेड फॉर रिस्टोरेशन ऑफ द वर्क डग्ड आउट रोड, दॅट हॅज टू बी इम्प्लिमेंटेड. ना जर जाय जाल्यार ताची चवकशी जातली अँड आय वील होल्ड रिस्पॉन्सिबल दी कन्सर्न एक्झिक्युटीव इंजिनियर आशिल्ले. म्हाका ते वर्क खंय रिस्टोर केलें ते दाखोवचें पडटलें. ते फंड्स खंय गेले ते, कोणाच्या बॉल्सान गेले ते. सो दिस इज अ बिग चार्ज वेन दे से दॅट रिस्टोरेशन वर्क इज डन. टेम्पररी रिस्टोरेशन वर्क वॉज डन विथ द एडिशनल फंड्स, इमर्जन्सी फंड्स, विच वॉज नॉट एट ऑल अकाउंटेड ड्युरिंग द टेंडर. म्हणल्यार आय एम ऑलवेज ओपन. म्हणजे ज्या जाग्यार डेव्हलपमेंट आसतलो, ज्या जाग्यार लोकांची गरज आसतली, संपूर्णरित्या 5 वर्सांक हांव आमदार ना जाल्यार पासून लोकांच्या जनसंपर्का भितर रावलो, कार्यालयां ओपन केली, तांचे ज्या वेळार इमर्जन्सी भितर तांकां मदत जाय त्या वेळार मदत पावोवपा खातीर हांव सदांच तत्पर आसतलो. आनी त्या हातूंतल्यानच आज भारतीय जनता पार्टीन म्हजेर मोठो विश्वास दवरलो, म्हाका तिकीट दिली आनी तातूंतल्यान हांव आयज निवडून आयिल्लो आसा. आनी खऱ्यांनीच हाजें क्रेडीट वता ते स्वाभिमानी सांगेकाराक. केन्ना येदो व्हडलो पयशांचो लोट आयला आसतनाय ताका लाथाडून सांगेच्या मतदारांनी एक सांग्यावेल्याच भुमिपुत्राक आयज निवडून दिल्लो आसा आनी तांच्यो पूर्ण अपेक्षा आसात की म्हज्या नेतृत्वा खाली बरी उदरगत पयलीं जाल्ली आसा आनी हाचे फुडें जातली. अशें जाता की खूबदां जेन्ना पुलाची गोश्ट येयली, ते चालू जाले, जे स्टॉप जाले तेजेर कारणीभूत सुभाष फळदेसाय अशे जे तुमचे बरोबरचे तुमचे पॉलिटिशियन आसा, जे तुमचे बरोबर लढत केल्ली पावटी, त्यांचे आरोप हेजेर तुमी कितें सांगपाक सोदतात? ना, ज्या जाग्यार सुभाष फळदेसाय कोण अकार्यक्षम म्हणपाक शकना, सुभाष फळदेसाय कोण फटींग म्हणपाक शकना, सुभाष फळदेसाय म्हणजे ताका कांय समजना म्हणपाक शकना, सुभाष फळदेसाय जनसंपर्क ना, लोकांक मेळना, फोन घेना, असो खंयचोच आरोप सुभाष फळदेसायचे करपाकूच ना. उरता ते शेवटाक जी अडून उरलेली कामां, जी तांच्या निष्क्रियतेमुळे कामां जायनात, ताजेर कोणाचेर घालपाचें की सुभाष फळदेसायचेर. तो आडावन दवरता. म्हणजे सरकारान भितर नासतना पसून म्हजें वजन जें आसा ताचो विपर्यास्त करून, म्हणजे हांव ज्या रितीन एफिशियंटली कामां करून हाडटा जाल्यार आडवून उरलेली कामां कोणा खातीर आडवून उरतात तर सुभाष फळदेसाय. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही ब्रिज म्हणटले किंवा रवींद्र भवन म्हणटले किंवा बाकीच्यो ज्यो गजाली ज्यो तांच्या निष्क्रियतेमुळे ते करपाक शकले ना, ताचे सगळें घालपाचें. केन्नाय खंय रिजर्व म्हणजे
आतां म्युनिसिपालिटीचे वार्ड रिजर्वेशन ते कोणी केले पाडगाले सुभाष फळदेसान वार्ड अशा बारीक बारीक गोश्टी वेल्यान म्हाका टार्गेट करून म्हाका मलायन करपाचो बदनामी करपाची आनी तातूंतल्यान आपले इप्सीत साध्य करून घेवपाचे हे विरोधकाचे आशिल्ले स्पेशली आमचे प्रसाद गांवकर आसतले किंवा सावित्री कवळेकर आसतले हे जे म्हणजे विरोधक आशिल्ले ते परत परत होच एक मुद्दो घेतालो कारण दुसरे मुद्दे तांचे कडेन नासताले की सुभाष फळदेसाय हो इनएफिशियंट आसा अकार्यक्षम आसा तो कोणाक मेळना जनसंपर्का भितर ना अशे तरेचे आरोप तांकां करपाक मेळनाशिल्ले सो उरता हें कितें की म्हाका पूर्ण सरकार जे फाटले सरकार पासून आसा ते पूर्ण सहकार्य करताले डिपार्टमेंट आसात खंयचे PWDचे आसतले रोड्स आसतले किंवा PHE म्हणजे वॉटर सप्लाय आसतले किंवा WRD आसतले किंवा बाकीचे इलेक्ट्रिसिटी आसतले जे मनसून पूर्व जे कामां करपाक जाय म्हणजे पावसाच्या पयलीं जी सुरवात जावपाक जाय आनी करून पावसाक आमकां त्रास जावचो ना हाचे खातीर हांवें फाल्यां एक मिटींग दवरिल्ली आसा सगळे इंजिनियर्स आसतले आनी डिपार्टमेंट्स आसतले. आतां मेन म्हणल्यार कितें एक बस स्टँड आसा डेव्हलपमेंटान दुसरी म्हणल्यार पुलाचें काम केन्ना म्हणल्यार कंप्लीट जातलें. पुलाचें काम म्हाका दिसता की आमी पावसान पसून पुलाचें काम चालू दवरतले त्या खातीर जे खांबे घालपाचें काम आसा ते पूर्णत्वाक वतले आनी ताचे नंतर जे काम आमकां वयर करपाक मेळटा तें काम पावसान जातलें विदीन अ इयर्स टायम बिफोर द नेक्स्ट जानेवारी पर्यंत तें काम जावपाक जाय चडांत चड जालें जर जायत फेब्रुवारी मार्च वतलो म्हजी अपेक्षा आसा की ते जानेवारीन कंप्लीट जावन आमकां वाहतुकीक तो खुलो करपाक मेळपाक जाय. केन्ना 2023. ओके. आनी बस स्टँड आसा तेजी डेव्हलपमेंटा बाबतींत कितें आसा. बस स्टँडाच्या बाबतींत आमकां विचार करचो पडटलो सांगेच्या नागरिकांक कॉन्फिडन्सान घेवचे पडटले जे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव आसतले म्युनिसिपालिटीचे चेअरपर्सन कावन्सिलर्स किंवा पंचायत क्षेत्रांतले हे जे तज्ञ आसात सांग्या भितर अनेक लोक तज्ञ आसा हांव तांचे हातूंत भितर आस्पाव करून घेवपाक सोदतां जे चीफ इंजिनियर आशिल्ले किंवा बाकीची मोठी डिपार्टमेंटां जे सांबाळटाले त्या लोकांक जरी आयज ते सेवेन ना जाले जर जाय जाल्यार पसून तांकां एकठांय हाडून तेजेर विचारमंथन करून कन्सेसस बिल्डअप करपाचो म्हजो प्रयत्न आसतलो की कन्सेसस हें सदांच केन्ना जायना पूण मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वेन दे से दॅट दीस हॅज टू बी डन इन द सिमिलर वे आमी ते करतले चडांत चड कन्सेससाक येवपाक प्रयत्न करतले आनी तातूंतल्यान बस स्टँडाची म्हणा किंवा बाकीच्या उदरगतीची कामां आमी घेतले. बस स्टँड म्हणले नंतर लोकांच्या तकल्यान आसता की एक सुविधा जावची थंय कितें तरी येवचें जागोच इतको कमी आसा की तो बस स्टँड बांदले नंतर तातूंत भितर इमारत येतली खंय आनी पार्किंग वेवस्था जातली खंय हो एक आमच्या हातूंत भितर प्रॉब्लम आसा. सो बस स्टँड हॅज टू बी ऑलवेज अ लिटल बीट अवे फ्रॉम द सिटी. त्याच बरोबर ताका लोकांक हें जावपाक त्रास जावपाक जायना की सिटी म्हणले नंतर आमकां एक जागो आशिल्लो तो जागो पळयता आमी जर खंयच्याय लागीं हांगच्यान एक 500 किंवा 1 किलोमिटरा भितर एक जागो मेळ्ळो जर जाय जाल्यार वी वील टेक अ कॉल एंड आमी इन्स्पेक्शन करून ते पळयतले. सो बस स्टँड बांदतलो जाल्यार आसा ते जाग्याचेर बस स्टँड बांदप मातशें डिफिकल्ट आसा. लोकांचे एक फावट परत विचार आमी मतीन धरतले आनी पळयतले. ज्या जाग्यार हांव उबो आसा तो सांगे मतदारसंघाचें जें इम्पॉर्टंट अशें काम जें पुलाचें तें अर्देवट स्थितीर आशिल्लें जें आयज आमी ह्या बद्दल सुभाष फळदेसाय यांची भेट घेवन ह्या बद्दल विचारलें. तेणी अशें आश्वासन दिलां की फेब्रुवारी पर्यंत 2023 पर्यंत हें पूर्ण जातलें. तशेंच अन्य ज्यो गोश्टी डेव्हलपमेंटाच्यो आसा सांगे मतदारसंघा खातीर ते हाती घेतले. हांव प्रुडंट मिडिया खातीर क्रिस्तानंद पेडणेकर सांगे साकून.